NSUI गोवान डिमांड घातिल्ले. एक म्हणटा तो जे भुरग्यांक बॅक पडल्या आनी दे आर नॉट अवेअर अबाउट इट तांकां तुमी प्रमोशन दिवचें म्हणून. सेकंडली प्रोविजनल एडमिशना खातीर तांकां ग्रांट करचें म्हणून. आनी थर्ड थिंग जे कोणा भुरग्यांचे फीज घेतल्या तांकां तुमी ते रिलॅक्सेशन परत तांकां रिफंड करचें म्हणून. सो आमी जे कितें डिमांड्स घातिल्ले युनिवर्सिटीन सगळेच डिसिजन आमच्या स्टुडंट्साच्या फेवरान दिल्या. सो जे भुरग्यांक सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 4 जे कोणा भुरग्यांक बॅक आशिल्ले टील 5 बॅकलॉग आसा तांकां ते प्रमोट करतले थर्ड इयराक. आनी तशेंच तेमी आनी एक पॉयंट मेन्शन केला की नो फीज शाल बी कलेक्टेड फ्रॉम सच प्रोविजनली एडमिटेड स्टुडंट्स. ओके, सो तांकां तेमी एडमिशनूय ग्रांट केला प्रोविजनल आनी तांचे फीज जे तेमी कलेक्ट केल्ले इदर ते तांकां रिफंड करतले आनी जे भुरग्यांचे फीज कलेक्ट करून ते करचे ना. आनी आयज आमी BJYMचो एक प्रेस बायट पळयला की तेमी भायर येवन सगळ्या मिडियाक ब्रीफ केला की सांगला की तांचे खातीर हो इशू सॉल्व जाला म्हणून. तुमकां सगळ्याक खबर आसतलें NSUI गोवान जेन्ना हो इशू एग्रेसिवली घेतलो आनी आमी प्रोटेस्ट केलो आनी लॉ स्टुडंट्सांनी तांचो डिमांड गोवा युनिवर्सिटी मुखार घातलो तेन्ना ह्या भुरग्यांक तेणी सिरियसली घेतलो.